जे आता काम चालू आसा जे वॉर्ड मेंबर आतांच आमचें काम चालू आसा ते म्हटल्यार आतां 30 mld वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें एक जाल्लें आसा, ती पायपलायन घालून जाल्ली आसा, प्लस मागीर इलेक्ट्रिसिटी केबलचे ते घालून जाल्ले आसा. केदार सरान आमचे जे इनिशिएटीव घेवन जे हे काम केलां पळय ते खरेंच खूब बरें आहा. आमच्या फुडल्या पिढीक आमच्या 25-30 वर्सां कोणाकूच कसलो त्रास जावचे ना जे एकदां हे सगळे जाग्यार पडले काय. आणि मेन म्हटल्यार कितें आमच्या आतां लोकांकूच तसो त्रास जाल्लो आसा ते जाल्लेच आसा, पण आतां ते थंयसरूय आतां आमी सरांनी कितें केल्लें आसा की आतां सद्या टेम्पररी म्हणून आमकां पावस येयल्ल्या कारणान कांयच ऑप्शन ना, डांबर घालपाक मेळना. सो कॉन्क्रीटचो रस्तो आमकां तेंच्यांनी करून प्रोवायड केल्लो आसा, तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा ऑलमोस्ट. फाल्यां भितर तो कंप्लीट जातलोय बीन, आयज रातीक फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार सगळो कंप्लीट जातलो. सो आमच्या लोकांनी थोडें मातशें बॅर करपाचें, तेंकां खरोच खूब त्रास जाल्लो, लोकांचो सपोर्ट आसा म्हणूनच तर सगळें काम बरें जाल्लें आसा हांगासर. आतां मातशें तेंच्यांनी आनी थोडे दीस बॅर करपाचें. हितून आतां कितें आयज कंप्लीट जालो फाल्यां मातसो रस्तो बंद आसतलो, कोणाक कितें इश्यू कितें आसा जाल्यार तेंच्यांनी कन्सर्न करपाचें, पण मातशें कॉपरेट करपाक जाय. आनी खरेंच केदार सरांक खरेंच थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हें आमच्या गांवा खातीर केल्लें आसा. लोकांनी मातशें समजून घेवपाक जाय. आतां पळयता दिसता गाडी घेवन येता आपूण दिसता, तेंच्यांनी मातशें कॉर्पोरेट करपाचें की काम चालूच आसा. आमचे सगळे स्टाफ हांगासर जे आसा सरान धाडलेले ते सगळे येवन हांगासर रावून ते आपूण करून घेतात काम सगळें. तेच्या खातीर मातशें लोकांनी कॉपरेट करपाचें. I'm a resident of this village since birth. We have been looking at the various works being done by the MLA, by the elected representatives, our panchayat and all over the last few years. And I think there's been a lot of development right now, wherein we have been put to a lot of inconvenience when it comes to the two water treatment plants, electricity lines, etc. It's almost a year that we have had a lot of inconvenience. But I think now this year it has been very much more streamlined. There's been a lot of work been happening simultaneously. There seems to be coordination, no doubt, between the departments. We know to have the work done simultaneously. The roads are being, I can see the MLA has already put in efforts to make a concrete thing in the roads before it is start up. Unfortunately, with the monsoons, we can't do a full tarring up. So I've been told this is a temporary solution of concreting, which is a better job than just putting in stones and all. Where last year we faced a lot of hardship. So the concrete, I think, will do a very good solution for us to help us out at least in commuting during the hardships of the monsoon. Which God willing, when we'll have a good monsoon, and as long as when this finishes, then for the next 30 years we know that with the electricity cables and the water pipeline already being laid, we won't have any problem. So then we will have good roads.